कोर्टात आशिल्लें म्हादयचें प्रकरण सुनावणेक येतलें म्हण गोंयकारांक आशा आशिल्ली, मात प्रकरण कॉज लिस्टांतल्यान भायर मारिल्ल्यान परत गोंयकारांची निराशा। आतां केन्ना येवपाचें तें खबर ना। 13 नोव्हेंबर 2024 लिस्टांत आशिल्लें, मात जानेराचे दुसऱ्या सप्तकात कर्नाटका आड कंटेम्प्ट पिटिशन आनी सगळीं प्रकरणां एकठांय सुनावणेक घेता म्हूण सांगून प्रकरण जानेर 2025 दवरिल्लें। 22 जानेराक प्रकरण परतून कॉज लिस्टांत आयिल्लें, मात सुनावणेक आयलें ना। 117वें मॅटर आशिल्लें। 104 मेरेन मॅटरा उपरांत कोर्ट डिस्चार्ज जालो। मागीर 30 जानेराक येवपाचें आशिल्लें। 112वो नंबर आशिल्लो, मात सुनावणेक आयलोच ना। आतां फेब्रेरांत म्हादय प्रकरणाक जागोच ना। प्रकरण कॉज लिस्टांतल्यान भायर। आतां केन्ना येवपाचें तें खबर ना। सुनावणीच्या संदर्भात जी यादी येयलेली तर त्या यादीच्या नुसार ही याचिका जी असली ती 37व्या क्रमांकाचेर आसलेली, पूण आतां स्पश्ट जाल्लेलें आसा की ही याचिका जी आसा ही 6 फेब्रुवारीक सुनावणीक येवची ना। परते परते ही याचिका जी आसा तेची सुनावणी जी आसा ही फुडें वयता। ह्या प्रश्नांक गोंयांक न्याय मेळचो म्हणून सरकारान जे केंद्र सरकारा लागीं यत्न करपाक जाय आसले, किंवा आमची जी वकिलांची वेदी व्हडली फौज नेमलेली आसा, ह्या फौजेन खरें म्हळ्यार आपलो दबदबो जो आसा तो निर्माण करपाक जाय आसलो, पूण ना तेंचो अभ्यास, ना तांकां गांभीर्य। आनी दर दिसा जवळ जवळ जेन्ना ह्यो सुनावणीचो कालखंड येता तेन्ना गोंय सरकाराक जवळ जवळ 80,000 वयर भुर्दंड जो आसा तो पडटा। एकंदर ही आतां सुनावणी केन्ना जातली हेची अनिश्चितता जी आसा, अनसर्टनिटी जी आसा ही निर्माण जाल्लेली आसा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी।